काँग्रेस म्हणटा गोंयांत राष्ट्रपती राजवट येवपाची शक्यता आहे। मुख्यमंत्री जानेवारीतच करता सादर अर्थसंकल्प। निमणे विधानसभाय जावं येता बरखास्त। विजयान केलो आपल्या वादग्रस्त विधानाचेर खुलासो। आता तो म्हणटा ओपिनियन पोलांतल्यान जाली गोंय मुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण। काळे बावटे दाखोवपाचें दिलें गोवा सुरक्षा मंचाक आव्हान। मांडवी पुलाक बांदोडकराचें नांव दिवपाचे आपलेच पार्टेचे मागणेक चर्चिलाचो विरोध। तो म्हणटा दियात दोतोर जॅक सिकेरीचें नांव। वास्को शारांत मनयली अय्यप्पा देवळाची वर्सुकी जात्रा। भक्तांची देखदिणी शोभायात्रा पळोवपाक लोकांनी केली बायणा वेळेर गर्दी। येवकार हांव महिम। तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरापत्र। पळयात खबरो विस्तारान। 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन सोंपतकीर गोंयांत रोखडीच राष्ट्रपती राजवट लागतली असो दुबाव काँग्रेसीन उक्तायला। आनी निमाणे मागीर विधानसभा विसर्जन आनी नव्यान वेंचणूक। कारण शियाळे अधिवेशन फकत 3 दिसांचेर हाडलां आनी मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पय जानेवारीतच सादर करता। शियाळ्या अधिवेशनाचे दीस वाडोवचे ही विरोधी फुडारी बाबू कवळेकराची मागणी विधानसभेच्या विशय नियामक समितीन सोमारा जाल्ले बसकेत भायर मारली। उपरांत मंगळारा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बसका जाली तेन्ना हाचेर चर्चा जाली। 29 जानेवारीच्यान सुरू जावपी अधिवेशनाच्या विशयांचेर चर्चा जाली। ते भायर पर्यटन उद्देगांतल्या लोकांक आपोवन हाडून आमदारांनी पर्यटन धोरणाच्या मसुद्याचेर चर्चा केली। सेशन जे आसा त्या 3 दिसांचे आमकां कांयच जावचें ना 3 दिसांनी आनी सीएमाच्या समक्ष सांगलें की 3 दिसां भितर एक दीस तर तो गव्हर्नर एड्रेस आनी गव्हर्नर एड्रेसा उपरांत कांय कामकाज कांय ना आनी 2 दिसां भितर कांयच जावचें। लास्ट इयराक फक्त 16 दिसांचें सेशन जाल्लें आसा, फक्त 16 दीस आनी हें म्हाका दिसता हिस्ट्री भितर पयली फावटी जाला गोंयांक 16 दीस हें घेवप। आनी ताका लागून एक सायडीन ह्या वर्साक सुरवातच करता आसतना तुमी 3 दीस करतात आनी प्रॅक्टिकली काम म्हळ्यार 2 दिसाचें। तेन्ना हो सेशन वाडोवचें अशें म्हणून हें केलें। सीएमान तेणें म्हणलां की आपूण नेक्स्ट सेशन रोखडेंच घेतलो आनी 18 ते 21 दिसाचें घेतलो अशें म्हणप जालां, पूण म्हणली म्हणून घेतली अशी न्हू, हें घेवपा जाय खातीर। म्हणजे एक सायडीन अशें दिसता की असेंब्ली डिजॉल्व करपाचें तकलें आसा काय कितें, त्या सायडीन खंय तरी सरकाराचें हें चल्लां काय कितें, ताका लागून आमी म्हणटा सज्ज आसातच, पूण त्या सायडीन अशें चल्लां काय दिसता। तेंच्या मनाक कितें आसा तें कांय खबर ना। तेच्या पयलीं अशें घडलां, अवघ्याक 1.5-2 वर्सां भितर इलेक्शन अशें लादपाचो प्रयत्न हेच्या पयलीं जाला आनी हे फावटी अशें सांगपाक शकना, कदाचित तेंच्या मनाक आनी कितें आसत, कितें ओडून 1 ते 5 म्हयन्याचें घेतातच। म्हणजे मागीर कितें राष्ट्रपती राजवट लावपाचें किंवा कितें करपाचें तेंकां तकलें आसत तें आमकां सांगूंक शकना। गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हे बसकेक आशिल्लो। गोंयचे मायनिंग परत सुरू करपा खातीर कायदेशीर उपाय काडटात ही गजाल सांगपा खातीर प्रधानमंत्र्यान 11 म्हयने कित्याक काडले असो ताचो प्रस्न। ताच्या मतान आता ते पोट वेंचणुको आनी मागीर लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागल्या म्हणून सांगतले आनी उपाय काडचेच नात। ताणें मायनिंगाचेर सांगलें की ज्युडिशियल सोल्युशन। आता ज्युडिशियल सोल्युशन हो पंतप्रधान सांगतात, हें 11 म्हयने पयलीं सांगलेलें जाल्यार कितें जाल्लें? तुमी गोंयच्या सगळ्या लोकांची मायनिंग डिपेंडंट सगळ्या लोकांची 11 म्हयने टायम तुमी कित्याक पेड्ड्यार केलो? जाल्यार तुमकां हेच सोल्युशन जर सांगपाचें आशिल्लें, कारण तुमचे कडेन बॅटरी ऑफ लॉयर्स म्हणजे सगळे तरेचे लॉयर्स लीगल टीम तुमचे कडेन आसा, तरी आसतना तुमी गोंयच्या लोकांचो 11 म्हयने वाया घातले। म्हणटात ते ज्युडिशियल सोल्युशन म्हणजे तुमी आतां हें करतले आनी कोर्टांत घालतले, थोडे टायम काडटले आनी तेजे नंतर इलेक्शन कोड येतलो आनी तेजे नंतर तुमी मायनिंग डिपेंडंट लोकांक सांगतले आतां ते कोर्टां आसा, आमी कोर्टांतल्यान ते परत सोल्युशन करून घेतलें। ही तेजी मुखारली भाशा आसतली मायनिंग डिपेंडंट लोकां कडेन मागता की ह्या तुमी आश्वासनाक, कारण पंतप्रधानाकूय तुमकां वेळ मेळना 1-2 मिनटां उलोवपाक तुमचे कडेन। परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान आपलें वादग्रस्त विधान आतां सुदारलां। गोंय मुक्ती परस ओपिनियन पोल व्हडलो अशें ताणें म्हणिल्लें, पूण आतां तो म्हणटा ओपिनियन पोलान गोंयची मुक्ती पूर्ण जाली। गोवा सुरक्षा मंचाक ताणें काळे बावटे दाखोवनच पळयात अशें आव्हानय दिलां आनी मोगो पक्षाची मंचाकडली युती अजुनूय चालू आसा अशें म्हणून युतींतल्या आपल्याच भागीदाराचेरच बडी मारल्या। 16 जानेवारीक ओपिनियन पोला दिसा मेर्शे दोतर जॅक सिक्वेराच्या अर्धपुतळ्याचे ताणें उक्तावण केल्लें। तेन्ना ताणें कितें म्हणिल्लें तें पळयात, हाचेरच तो बोवाळ पडिल्लो। लिबरेशना बरो व्हडलो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान शेवट म्हणटा तो ओपिनियन पोल। कित्याक ओपिनियन पोल जर जावन आहलो जाल्यार आमी
आमकां आयडेंटिटीच आसपाची न्ही. विजयाचो वांगडी मंत्री आणि मगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार तसेच गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकरान ताच्या ह्या विधानाचो निषेध केल्लो. 26 जानेवारीक विजयाक काळे बावटे दाखयतले अशें मंचान जाहीर केला. ताचेर विजयान केल्लो खुलासो आणि ताची भूमिका पळयात. My clarification is that I have the highest respect for the freedom fighters. My family is also from the freedom fighter community. कोणाचोच अपमान करपाचे उद्देश नाशिल्लो, पूण एक जाणा जावंक जाय, जस्ट इन कीपिंग विथ वॉट नेहरू had said, like the independence of India was completed with the liberation of Goa. Same way we actually got liberated after we won the victory in the opinion poll. हे जे उलयतात पळय आनी हे जे कोण शापाता सांगतात आमकां, हांचो राष्ट्रवाद म्हणल्यार खरो महाराष्ट्रवाद. आनी सांगचे ओपिनियन पोलाच्या टायमार आनी कोणाक मत मारिल्लें न्ही, आनी युटी खातीर मारिल्लें काय मर्जरा खातीर मारिल्लें तें पयलीं सांगचें. कोणाक शापाता सांगतात? हांव उगीच कोणा कडेन माफी मागचो, हांव देवा कडेन माफी मागूंक शकता आनी म्हाका निवडून दिल्ल्या लोकां कडेन हांव माफी मागूंक शकता, आनी कोणाक माफी हांव मागना. आनी हें म्हजें ठाम मत. आनी कितें तर दाखोवपाचें आहा ब्लॅक फ्लॅग आनी प्रोटेस्ट करपाचें आहा 26 जानेवारीक हांव तुमकां रावता. सो येया तुमी कोण आहात. पूण डोंट ट्राय टू क्रिएट कंट्रोवर्सी ओवर एनीथींग एंड ट्राय टू ब्रिंग अ कम्युनल डिवायड इन द स्टेट ऑफ गोवा. दीस इज देयर इंटेंशन. हे करतना विजयान आपलो वांगडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराकय उबो आडवो उजरायलो. ताका लागून युती सरकारांतल्या ह्या भागीदारी पक्षां मदीं बरेच भिनासला काय कितें असो प्रस्न पडला. गोंय खरें लिबरेट जालें ओपिनियन पोल जिखून, नाजाल्यार सुदीन ढवळीकार कोण आसपाचो, खंय आसपाचो तो? आनी तो म्हणटा आमी एमजी, पूण ना आमी हे सायडीन आशिल्ले. म्हणून एक आहलें मडगांव म्युन्सिपालिटीन सुदीन ढवळीकाराक कोण खाता रे? हां, तो हांगा येवन कितें उलयता तें? आतां तो सांगता आपूण ओपिनियन पोला खातीर आहलो म्हणून. बांगड्या बांद मरे पयलो स्टॅच्यू. इट वॉज अ प्री पोल अलायन्स नो बिटवीन GSM and MG. 27. It appears it's becoming post poll also. It is still existing post poll in spite of being in our government. आणि उलयता भाशा प्री पोलाची, प्री पोल भाशा जी उलयता तीच उलयता आतां. सुधरूंक नाका ह्या पुर्तुगालाक वचून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. स्मार्ट सिटी येवजणे खाला तंत्रज्ञानाचें दिवप घेवप करपा खातीर डेन्मार्कान गोंयची राजधानी पणजी पोसकी घेतल्या. नरेंद्र मोदी आणि लार्स लॉकी रासमुसेन ह्या दोन्ही देशांच्या प्रधानमंत्र्यां मदीं हालींच चर्चा जावन ताचेर कबलात जाली. पळयात पुराय बातमी. वायब्रंट गुजरात हे कार्यावळीचे निमतान डेन्मार्काचो प्रधानमंत्री हालींच भारतात आयिल्लो. ह्या वेळार दोनूय राष्ट्रां मदल्या कबलातीचेर तांणी सय केली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक पालव मेळचो म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन डेन्मार्क तशेंच हेर देशांकडेनय कबलाती केल्यात अशें सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलें. डेन्मार्कान 2 शहरां पोसकी घेतल्यात, एक पणजी आणि दुसरे उत्तर प्रदेशाचे गाझियाबाद. म्हणजे डेफिनेटली आमकां टेक्निकल नो हाव घर बसल्या मेळटा. आमची कॅपॅसिटी, आमचो आउटलूक हो वाडटा. टॅक्नॉलॉजी एक्सचेंज जातली. हांव मुद्दम एक्सचेंज म्हणटा कित्याक आमी खंयच कमी ना. आमचे कडेन भरपूर टॅक्नॉलॉजी आसा जे ते देशी एडॉप्ट करपाक शकता. सो एक 2 सायडेड एप्रोच धरून हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स गोंयांत जाता. आनी हाजो फायदो गोंयचे इंजिनियरांक, म्युनिसिपल इंजिनियर स्पेशली जातलोच डेफिनेटली. पूण गोंयचे भायले शहरां म्हणजे आमची सगळी भारत देशांतली जी स्मार्ट सिटीची शहरां आसा तांचे सगळे शहरांक ट्रेनिंग दिवपाक हे शहर एक बरें जातलें. आमच्या गोंयच्या पर्यटनाक ही थोडीशी हे सेंटरूय भर घालतलें. सो सगळ्या दृश्टीन एक बरो करार हो 2 देशां मदीं सायन जावन आयज पणजे शहराक हे अर्बन लिव्हिंग लॅब मेळ्ळा. 160 कोटी रुपया मोडून सरकार 460 CCTV कॅमेरा घेवपाक सोदता अशी वावडी आशिल्ली अशेंय सिद्धार्थान सांगलें. CCTV कॅमेरे बसोवपा खातीर जाल्ली बोली प्रक्रिया पारदर्शी आशिल्ली आनी L&T कंपनीन सगळ्यात कमी बोली लायल्या अशें सिद्धार्थ म्हणटा. ह्या कॅमेऱ्या मदीं स्मार्ट पार्किंग, सैम नियंत्रण सिस्टम, कोयर ट्रॅकिंग सिस्टम आसतली अशें ताणें सांगलां. पूण हे फक्त CCTV कॅमेरा न्ही, हाच्या अंतर्गत वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणजे आमच्या म्युनिसिपालिटीची, आमच्या कॉर्पोरेशनाची वेस्ट ही एफिशियंटली कशी कलेक्ट करप. हाऊस होल्ड वेस्ट म्हणजे म्हाका जर घरा कडल्यान वेस्ट कलेक्ट केला समजुपाक जाय जाल्यार म्हाका SMS कळपाक जाय की म्हज्या घरा येवन कलेक्ट केल्या काय ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोयराचो प्रस्न दिसान दीस गोंयांत वाडतच चल्ला. रस्त्यार कोयर, न्हंयांनी कोयर आनी दर्यावेळांचेरय कोयर. तातूंत एकूच कोयर प्रक्रिया प्रकल्प साळगांवां बरे तरेन चल्ला. काँग्रेसीन ताचेरय टिका केल्या. उत्तर गोंयांतलो सगळोच कोयर साळगांवच्या प्लांटार हाडिल्ल्यान ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर पेज वाडत चल्ला आनी ताका लागून कोयर वेगवेगळो काडपाचें काम थंय सारकेंच चलना अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो तुल्यो डिसोजा म्हणटा. And a plant which was supposed to cater to 100 tons of waste is today handling 150 tons, 150 trucks a day. And if we just take that each truck brings only 2 tons of waste, म्हणजे 300 टन वेस्ट आज या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटान भितर सरता. CRZची नवी अधिसुचोवणी निमणे केंद्र सरकारान काढलीच. हे अधिसुचोवणेक काँग्रेसीन विरोध केला. 24 जानेवारीक युवक काँग्रेसीचे तरणाटे मिरामार दर्यादेगेर हे अधिसुचोवणे आड निषेध कार्यावळ करपाचे आसात. Today the Congress party condemns these rules notified in this latest amendment because they are against the people and the fishermen of the state. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. नवे मांडवी पुलाक नाव दिवपावेल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसी मदीं जाला केस्तांवदी कोफुजांव. पक्षान हाचे पयलीं ह्या पुलाक गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें नाव दिवचें म्हणून मागिल्लें. पूण आतां राष्ट्रवादीचोच एकमेव आमदार चर्चिल आलेमांव म्हणटा बांदोडकराचें नाका तर जॅक सिकेरीचें नाव दियात. तिसऱ्या पुलाक भाऊसाहेब बांदोडकराचें नाव दिवचे अशी मागणी NCPचो सरचिटणीस संजय बर्डेन हाचे पयलीं केल्ली. पूण सोमारा विधानसभेच्या विशय नियामक समितीचे बसकेत दोतर जॅक सिकेरीच्या नावाची मागणी आपणे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा लागीं केल्या अशें चर्चिलान सांगला. ते भायर मडगांव खारेबांदार दोतर जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारतले अशेंय ताणें जाहीर केला. आज म्हाका एक दूख भोगता. जाक्षिकेरा फुंय तरी एक बरें नांव घाल म्हण जाय तूं. ते आमचे लोक आतां म्हणटा गार्डनां घालपा नांव जाक्षिकेराचें. जेन्ना आज येदे पूल बांदता पुलाचें कितें नांव घालप ना तेचें. आनीक चळगोन MG पाटेकोडे चळगोन धावलेकारा कडेन धावलेकार आतां मिनिस्टर आहा. धावलेकारान सुद्दां चिंतपाचें बाबा जरी तरी आमी तरी महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आयज धावलेकार पासून मिनिस्टर आसपा न्हू. कित्याक एकलो ML आसतालो तो तर आयज मिनिस्टर आहा तें जालो म्हणून ताणें तरी तांकां फोर्स करून घालपाचें जाक्षिकारान नांव. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान वास्को बाजारांत वचून बाजारकारांनी केल्ल्या अतिक्रमणाची मंगळारा अचकीत पळोवणी केली. उपरांत कांय वेवसायिकांनी पालिकेंत वचून तांकां आनीक थोडी सुवात दिवपाची मागणी केल्या. बेकायदेशीरपणान केल्ली अतिक्रमणां पालिका कशीच खपोवन घेवची ना देखून स्वता जावन ताणें बाजाराची पळोवणी केली अशें क्रितेश गांवकारान सांगलें. पालिकेन अतिक्रमण हटाव मोहीम परतून चालू करचे पयलीं वेवसायिकांनी केल्ली अतिक्रमणां काडची अशेंय ताणें सांगलां. उपरांत कांय वेवसायीक नगराध्यक्षाक वचून मेळ्ळे. पालेभाजयो दवरपा खातीर तांकां थोडी सुवात दिवची अशी मागणी तांणी नगराध्यक्षा कडेन केल्या. एका परस चड ट्रे तांकां भायर दवरपाक मेळच्यो नात अशें नगराध्यक्षान तांकां सांगलें. रोड सायडीन जे वेंडर्स आसा तांकां सगळ्यांक काडून आमी आमचें ओल्ड फीश मार्केट आसा तातूंत प्रोविजन केल्लें आसा थंय बसोवपाचें केलें. कित्याक फाटल्या दिसा आमकां एक ऑर्डर आयिल्ली आसा सर्कुलर आयिल्लो आसा की सगळ्यांक काडचे रोड सायडीन विकता तांकां काडचे आनी एक कडेन घालचे म्हणून आमी ते ओल्ड मार्केट फीश मार्केटांतल्यान ते क्लीन करून आमी तांकां थंय घालपाची वेवस्था केल्ली आसा. वेजिटेबल मार्केट जें आसा थंय तुका शॉपकिपर्स आसा ते भायर लायतात 3-4 लायनी भायर लायताले. तांकां हांवें काल इन्स्पेक्शन करून सांगलां ते भायर आनी लावपाचें ना सगळें क्लियर करपाचें म्हणून. आनी फीश मार्केटाक तुका तेंकां आतां शिफ्ट करतले थंयच्यान हांगा फीश मार्केट येवपाचें आसा तेन्ना तांकां थंय प्रोविजन करतले आमी. इन्स्पेक्टर ATM सगळे काल येयल्ले सांजचे ना नाशिल्लो म्हणटकीर आयज आमी ताका मेळपाक सांगलेले म्हणून ताका आमी मेळपाक येयले सिटीक. पण सिटी म्हणटा रस्त्यार वचूं नाका कित्याक पब्लीक त्रास जाता म्हणटकीर आमी म्हणलें फाटीं घेता आमी म्हणून ना भायर वचूं नाका. आमी म्हणल्यार कोथमीर मेथी ही पाला भाजी
भितर वचून खबर ना, भायरूच रावचें पडटा. चल बरें लास्ट तुका आपूण तुमच्या हें करता बरो हेल्प करता. एकूच ट्रे लाय किंवा एक बुटी लाय बरो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. माध्यमिक शाळांनी प्रशिक्षक म्हणून अर्धवेळ शिकोवपी कंत्राटी शिक्षकांनी सेवेंत कायम करपाची मागणी केल्या. सर्व शिक्षा अभियाना खाला हे शिक्षक फाटल्या 8 वर्सां सावन वेगवेगळ्या शाळांनी शिकयतात. अर्धवेळ आशिल्ल्यान बँकाकडल्यान रीणय मेळना आनी प्रॉव्हिडंट फंडूय मेळना अशी तांची कागाळ आसा. शारीरिक शिक्षण, कार्यशिक्षण आणि चित्रकला हे विषय कंत्राटी शिक्षक शिकयतात असे गंगाराम गांभोरान सांगले. फकत 8 महिन्यांचेच कंत्राट आणि पगार मेळटा म्हयन्याक फकत 16,000 रुपया. त्यांना आपणाक सेवेत कायम करून घेवपी आदेश शिक्षण खात्याक दिवचो अशें तांणी मुख्यमंत्र्या लागीं मागला. आता सीएम खंय तरी काम करपाक लागला. सो आमचे एक मागणें आसा परत एकदा सीएमाक की आमची जी फायल आसा, आमचें जें काम आसा तेका प्रिफरन्स दिवन मातशें कर. ह्या एक 10 ते 15 दिसां भितर जितले दीस मेळटा त्या दिसा भितर आमचो जो हो प्रश्न आसा, आमचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तातूंतल्यान त्याचो सुटावो करचो. एक्चुअली 8 वरां ड्युटी पूण तेंची 10-10 वरां सुद्दां ड्युटी जाता आनी एक्स्ट्रा टायम दिता त्या भुरग्यां खातीर. जाल्यार ते सब्जेक्ट शिकोवपाक आनी थंय आनी कोण येना म्हणटकूच ते आपले सिन्सियरली जे काम करता तांकां तेजो बदलो तांकां मेळूंकूच जाय न्ही. रेग्युलरायज करता पूण तांकां सगळें ती फक्त त्या पगार तांकां तसो मेळूंक जाय. 16,000 तांकां रेग्युलरायज केले तशें चलपाना. म्हणजे जे एज पर द जी कितें गायडलायन आसा त्या प्रमाणे तेंचे सगळें तांकां मेळपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. वास्को शारांत दिसा कणकणी जावपी अपघातांचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन खंत उक्तायल्या. म्हालाच्यो आनी जड गाडयो शारांत भितर सरपाचो वेळ वाडोवपा बरोबरच खाजगी प्रवासी बशींच्या स्पीड गव्हर्नन्साचेरूय लक्ष दिवपाची मागणी एनसीपीन केल्या. जड गाडयो शारांत भितर सरपाची वेळ सरकारान कमी केल्ली, ती आतां वाडोवची अशें जुजे फिलीप डिसोजान मागला. आयकात तो कितें म्हणटा तो. आयज जर तरी एक्सिडेंट जाला हेजेर जर तुमी जर कंट्रोल करना जाल्यार हे सगळे हाती भायर वयतले. प्रॉब्लेम जातलो आमच्या वास्को शारांत. आयज अशे हेवी व्हेकल्स ज्या गव्हर्मेंटान हांवें आयकलां जेन्ना पयलें नोटिफिकेशन आसलें हेवी व्हेकल्स एंट्री टू वास्को सिटी ते आतां हें नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन काडून आयज गव्हर्मेंटान कितें केलां टायम पयलो सुबेज जालो तातूंत उणी केलो. आमी डिमांड करता हो टायमींग जाता तितलो वाडोवचो 7 to 10 करा. कित्याक इट्स अ पीक आवर्स. जायती गाडयो भितर येता. दुसरे म्हणटा ते तुमगेले 12:40 आसली एंट्री करपाची ते 2 आसली ती 3 करा वाडोया. म्हणटूक हांव हें सांगूंक वता ही आतां दुसरे म्हणटा ते ज्यो आमच्यो बसींक लोकल बस्यो ज्यो एंट्री तांकां टायम आहा अमकोच आनी ते टायमा भितर ते बसी भितर पावपाक जाय. आनी ह्यो टायमा भितर पावपाक ते कितें करता जरी तर क्यू आहा जाल्यार फाटल्यान सायडीन एकेजमेंट बसी व्हडल्यो घेवन वयता. हे कितें चलना कितें रे NH-17ची गोश्ट घेया. NH-17 आमकां स्पीड लिमीट दवरला 40 आनी आमचे वास्को सिटीन न्यू वाड्याची बसी मांगुळेची बसी मोर दॅन 80-70 वयता तेजेर लक्ष घालना. इतले मजगती शिरोड्या आनी मांद्र्या जावपी पोट वेंचणुकांनी आमी काँग्रेसीक तेंको दितले अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन सांगला. तशेंच गोंय पुलिशेच्या ट्रॅफिक सेंटिनल ॲपाकय राष्ट्रवादीन विरोध केला. येरादारी नेम लोकांनी पाळचे अशें सरकाराक दिसता जाल्यार तांणी दरेका मतदारसंघात 2 मनीस नेमयार करचे अशें बर्डे म्हणटा. आयज तुमी ट्रॅफिक सेंटिनल्स आहात सेंटिनल हाडून बसयल्लेले आसात हे छुपे कॅमेरा घेवन बसता. ताका लागून हांव मनोहर पर्रीकर बाब ताका सांगूंक करता गोंयच्या गव्हर्मेंटाक होम मिनिस्ट्रीक की आयज तूं एक ऑथोरायज पर्सन गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आयज तुमी 40 मतदारसंघान आयज उबे करा. एक तलाव दीत जाल्यार 70 रुपया पडटा. 10 मनशांक जर तेणी आयज तलाव धाडलो जाल्यार 700 रुपया तेजे दिसाक पेमेंट जाता. हे लिपोवन तुमी करूं नाका. ड्रेस घालात आनी गोंयच्या लोकांक दाखोवन दियात आयज ट्रॅफिक सिस्टमाचेर आमी आयज खंय तरी आयज लोकांक आयज धडो घालून आयज गोंयचे एक्सिडंट जावपाची कमी जाता म्हणून. आनी आमी शिरोडा मतदारसंघान आमचो हेच्या फुडें काँग्रेसीक आमचो तेंको आसतलो दोनूय मतदारसंघात. अलायन्साक वचून सेंटरान सांगला आमचो जावपाचें आसा म्हणून उलोवप चालू आसा. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. केरळाच्या भावा भयणांनी सोमारा राती कडेन वास्को पारंपारीक पद्दतीन अय्यप्पा स्वामीची शोभायात्रा काढली. ह्या शोभायात्रेक शेकड्यांनी भाविक वांटेकार जाल्ले.
8 दिसांचो अय्यप्पा स्वामीचो हो वर्सुकी उत्सव वास्को मांगरा वयल्या अय्यप्पा देवळात जालो। सोमारा राती रवींद्र भवना कडल्या हनुमान मंदिरा कडल्यान बायना दर्यावेळेर सोबयात्रा काढली आणि उत्सवाची सांगता जाली। पारंपारीक भेस घालून आनी हातात फुलां, धान, तांदूळ, नाल्ल आनी दिवो आशिल्ली थलम घेवन काडिल्ली ही यात्रा पळोवपाक वास्कोच्या लोकांनी गर्दी केल्ली। $62 days, that Mandala festival season, that is the festival that Ayyappa Sabarimala season starts on November 14th, and we are celebrating that period from November 16th onward. And today is the last day of that celebration. God was inside the temple only. He is never going out of the premises. Only this day, he is coming out and have a holy dip in the sea. With a procession and he enjoying all the with its people. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।